काँग्रेसीचे बाबतीत मन खंय तुटले? जेन्ना एक फायनल मिटींग जाली ठाकरे कडेन निंबाळकरा कडेन तेन्ना 13 सिटां आमकां कन्फर्म जाली डिफेक्टरा बद्दल डिसिजन घेवपाचें आनी जर विजय आयकना जाल्यार आमी दोगूय जाण 13 आनी 37 अशी सीट शेअरिंग करून काँग्रेस आनी RGP मेळोन फुडें वचपाचें म्हणून डिसायड जालें. सांजची आयज ठाकरेक जर मेळ्ळा आमी राती जाल्यार दुसरे दीस प्रेस कॉन्फरन्स 3 सुमार घेवपाची म्हणून सगळें ठरलें. आनी तें जावन जेन्ना फाटल्यान मागीर सगळे डिसिजन चेंज जाले तेन्ना आमकां दुख्ख जालें आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की हें गणीत सारकें बसना ना जाल्यार हांगा कितें तरी व्हडली गेम फाटीन जेन्ना हे सुरी तोपता पळय तेन्ना ते दुख्ख तोपली सुरी आनी कशी तोपली? ही तोपली अमित पाडकरान. कित्याक अमित पाडकर ज्या दिसा ही मिटींग जाली जेन्ना निंबाळकर आसले, ठाकरे आसले, गिरीश चोडणकर आसलो, युरी आसलो, एल्टन आसलो आनी MK शेख सर आसले, हे जेन्ना सगळे जाण आसले तेन्ना हे बसोन जेन्ना फायनल टॉक जाले, फायनल जेन्ना सगळे फ्रीज जाले सिटा बिटा प्रेस कॉन्फरन्साचेर ठरले, डिफेक्टराचेर ठरले आनी तेन्ना फॉरवर्डाक भायर दवरपाचें ठरलें. जर तो आयकना डिफेक्टराक जाल्यार ताका भायर दवरपाचें हें ठरलें जाल्यार त्या दिसा अमित पाडकर एबसंट रावलो. मागीर प्रॉब्लम क्रिएट केले, मागीर खंयच्या थोड्या ब्लॉकांक आफयले, ऑफिसान आफयले, थंय बोळ मारपाक लायलो, मिडियाक आफयले, मिडिया फुड्यान शो केलो आनी RGची हें नाका, अलायन्स नाका, तें नाका, हें सीट आमकां जाय, तें सीट जाय, नाटकां सगळीं अमित पाडकरान चालू केली जी सगळ्या ब्लॉकांक प्रत्येक कार्यकर्त्याक सगळ्यांक खबर आहा. 24 वरां भितर तुमी मिडिया मुखार येवन अनावन्स करपाचें आशिल्लें आनी तेन्ना येवन कोणे तरी पांय घालो. ही इज अमित पाडकर. फायनली तुमी अलायन्स करपाक एग्री जाले आनी फायनली ती अलायन्स जाली ना. इज दीस द एंड ऑफ अलायन्स एक्सपिरियन्स? ना ना ना. हो जो अमित पाडकर आसा आनी तेजे जे गँग आसा जेंकां अलायन्साचे हें आसा ते काँग्रेस पक्षाक खबर आसा, तेंच्या थोड्या लिडरांक खबर आसा कोण कोण कितें करपाक सोदता, कोण कोणाच्या हातीन आसा, तेंकां पयलीं काडपाक जाय. फर्स्ट ते फिल्टर पयलीं जावपाक जाय. विजय सरदेसाय हो अलायन्सान आसपाकूच शकना. हो एका सिटाचो 1.5% मनीस आमकां गरजूच ना. तेणें आपले कितें साटली पुटली पळोवपाची. जाल्यार काँग्रेस आनी आमी अलायन्स करपाक शकता, बट तेका लागून टॉक्स हे सारके जावपाक जाय. जे लिडरांनी आतां पाट घातल्या तांकां खबर आहा कोणें ती, त्या लिडरांक भायर मारपाक जाय, न्यू सेट तयार करपाक जाय, कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. कॉमन मिनिमम आतां 27 म्हणल्यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो, तो वांगडा बसून फायनल करपाक जाय आनी फुडले टॉक चालू करपाक जाय. हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा ग्लेन, पूण आमी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतना पासून ग्लेनाक सपोर्ट करता खोल्ले. रिजन सिंपल की तो आपल्या गांवांक लागून झगडटा, आपलो गांव प्रोटेक्ट लागून जे काम आमी करता ते तो करता, आमी ताका सपोर्ट करता. तुमी इतली सांगतात की खोल्ले तुमी ग्लेनाक सपोर्ट करता? हय, आमी ग्लेनाक 100% सपोर्ट करतले. ज्या जाग्याचेर आतां फॉर एक्झाम्पल युरी आनी एल्टन त्या दोगांच्या जाग्यांचेर आमी एकूय कॅन्डिडेट घालूंक ना. जे तेंच्यांनी जर आमचेर विश्वास दवरलो, आमी तेंचेर विश्वास दवरलो, हो विश्वास आमी ब्रेक करपाक शकना.